नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. गोंयांत मेळपी कालवांनी कॅडमियमाचें प्रमाण मर्यादे परस चड आशिल्ल्यान नागरिकांच्या भलायकेचेर जावं येता परिणाम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या शास्त्रज्ञांनी केल्ल्या संशोधनांतल्यान म्हायती उक्ताडात. सुडिया रिवणा वाठारात अनवळखी उडयतात. उद्देगीक वचणुकेंतलो रसायनीक कोयराचो येता घाणयारो वास. भलायकेचो उपरासला प्रस्न. कोयर उडोवप्यांचेर करची कारवाय थळाव्यांची मागणी. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान कारापूर सरवणाच्या ग्रामसभेत बोवाळ. 39A कलम करचे रद्द. गांवचे नाका शारीकरण. कारापूरकारांनी पंचायतीक प्रकल्प थांबोवपाक दिला 10 दिसांचो अल्टिमेटम. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसात पणजे कॅसिनो लागसार एक टेम्पोचेर पडलो झाडाचो खानो. येरादारीचेर जालो परिणाम. उजो पालवी दळान झाडाचो खानो कातरून रस्तो केलो मेकळो. कलम 39A रस्तो रुंदीकरण तशेंच मेगा प्रकल्पाक कुडतरेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी केलो विरोध. आमकां प्रकल्प नाका. प्रकल्प हाडपाकूय दिवचे ना. लोकांनी ग्रामसभेत घेतली स्पश्ट भूमिका. आणि गोयच्या नागरिकांनी ड्रग्स व्यसनाच्या घडणुकांची माहिती दिवची. संबंधित अधिकाऱ्यांक गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर नागरीक आनी सरकाराचे जोड यत्न गरजेचे, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. आता पळयात खबरो विस्तारान. सुडिया रिवणा वाठारात कांय अनवळखी लोक उद्देगीक वचणुकेंतलो रसायनीक कोयर उडयतात. हे केमिकल वेस्ट पावसाच्या उदकांत मिसळून शेतांनी वता. तशेंच हाका लागून ह्या वाठारात घाणयारो वास पातळा. हाचो थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जायत आसा अशें थळावे सांगतात. पंचायत तशेंच संबंधित प्रशासन कोयर उडोवपी अनवळख्यांचेर कारवाय करपाक अपयशी थारला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. गार्बेज उडयता तेन्ना एक 10 लोक येयले आनी तेन्ना तेणी आमकां ग्रामसभेक सांगले जे पळय गार्बेज आसा ती खंय तरी रानां व्हरून उडयता म्हणून तेजो वास असो आसा सोंसपा जायना. तेन्ना आमचे पंच जे लुईजा आसा थंय वचून पळोवन येयले आनी तेणें म्हाका तेजे फोटोय धाडले, व्हिडियोय धाडले. आनी तेणी जे पळय आसा तो लोकल येयलो तेणें तें नांवूय सांगलें की हो ट्रक येवन उडयता म्हणून. जेन्ना हांवें ताका विचारलें जाल्यार तेणें म्हाका आन्सर दिलें आपल्याक 1-2 भाडी मेळटा. आपल्याक तें खबर ना कितें म्हणटा तें, पूण आपण हाडून रानां उडयलें. आतां हांवें ताका ताबडतोब सांगलां की तें तशें आमच्या गांवां उडोवपा जायना. तूं ताबडतोब तें कितें आसा तें खंय कितें उडयलें तें 2-3 ट्रिपी उडयल्यो त्यो काड भर आनी खंय तेंचे खंय हाडले थंयच्यान व्हरून उडय म्हणून. पूण खंय तरी आमी पळयलें की तुमी आजून एक्शन कित्याक घेतलें नाशिल्लें तेणी तेजेर? ना, आमी अवेर नासलेले. म्हाका कितें आसा आतांच कळ्ळें जेन्ना ग्रामसभे इश्यू आमच्या जेन्ना ते ग्रामसभे लेटर येयलें तेन्नाच आमकां कळ्ळें. राती पसून आमचे पंचा खबर आसलें पूण तें म्हाका पसून सांगलें ना तेणें. जाल्यार हांव ताका हें आनी मुखार ग्रामसभे हांगा आतां येवपाक दिवपा ताबडतोब त्या मनशाक सांगता. कारण ते ट्रक जे पळय आमचोच गांवचो तो तेगे कितें आसा कोण येता आनी आपूण तुका भाडी दिता त्या निमतान तेणें हाडलें आनी तें थंय उडयलां न्हू म्हळ्यार मुखार न्हू कोण लागना थंय उडयलें. पूण तें कांय स्ट्रिक्ट सांगलां की तें कितें हाडून उडयलां तें अवघे 2-3 दिसां भितर थंय क्लियर करून उडोवपाक जाय. आनी तो एक्सेप्ट जाला आपूण तें करून उडयता. आमी तें काडून व्हरता. तें जे पळय आसा तो जो पळय हाडून घातला तेणें सांगलां आपल्या मिस्टेक जाली हेचे फुडें जावपा ना. आपूण तें कितें आसा तें भरता आनी तें खंय हाडल्या थंयच्यान व्हरोन उडयता म्हणून आनी क्लियर करता. तेणें केलें घडये तर पयलीं पसून जाल्यार तें हांव उस्तून तेंकां तें भरून धाडटलो क्लियर करून धाडटलो. तुम्ही खंय तरी हेजी एक्शन म्हणून कितें तरी डिपार्टमेंटाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कितें लेटर बीन करतले तुमच्या पंचायती मार्फत? ना, पंचायती ग्रामसभे जेन्ना तेका गांवचोच भुरगो म्हणटा तेका सांगलां अशें अशें. जर तो आयकना तरी आसन तर कितें जाता काय स्ट्रिक्ट एक्शन पंचायत न्हू आमी पंचायतींतल्यान हें करता. जर खंयचो मनीस एक चुकता तेणें मान्य केली आपली चूक जाली आपूण त्या भरोवन उडयता म्हणटना आमी तेका जर तो आयकना जाल्यार मुखार एक्शन तेजें आमी अवश्य घेतलें आनी तें करपा दिवपा ना. आनी पॉयंटी बी पंचायती मिटिंगे येवन आसलेलो सडनली ते येयले अशें कितें तरी उकळे साकून कितें तरी गार्बेज हाडटात आनी थंय डंपींग करून थंय उडयता. जवळ जवळ 1000 अशे बॅग अशें आसा तितूंतल्यान तेलकट भायर सुट्टा अशें म्हणटात पंचायतीन येयलें. पूण आतां तेजेर कारवाय करपाची ठरयिल्ली आसा. कितले दीस जाले हाडून उडोवपा लागल्यार आतां? खबर ना. आयज तेंच्यांनी येवन थंयचे जे
लोकल लोक आसा तेंच्यांनी आतां येवन मिटिंगेन सांगलें. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पावयल्यान कारापूर सरवणची ग्रामसभा खतखतली. 39A कलम रद्द करचे, गावचे शारीकरण नाका, आमचो गांव वाचयात आनी हेर महत्वाचे थाराव ग्रामसभेत पास केले. मजगती हाऊसिंग प्रकल्पावयल्यान सरपंच अवनी सावंत आनी पंच वांगडी उज्ज्वला कवळेकर हांचे मदीं बरोच वेळ शाब्दीक वाद जालो. आयतारा कारापूर सरवणचे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ पळोवपाक मेळ्ळो. सरपंच अवनी सावंत हांचे अध्यक्षतेखाला पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत 8 सोडले जाल्यार 3 पंच वांगडी हजर नाशिल्ले. ग्रामसभेत लोकांची गर्दी उसळिल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण कारापूर गावात व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्तय दवरिल्लो. मजगती गावात मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. सरपंच आनी पंच वांगड्या मदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो. मजगती मेगा प्रकल्पाचेर सरपंचान बॉल कोर्टाच्या निर्णयाचेर धुकल्ला. जाल्यार थळाव्यांनी पंचायतीक फकत 10 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. ना जाल्यार हायवे बंद करपाची थेट शिटकावणी पाशे सोपिल्ल्या कारापूर सरवणकारांनी दिल्या. आणि आयची ग्रामसभा असलेली भरपूर लोक येतात तेका आणि ग्रामसभा परत जे त्यांनी पॉईंट दिले जे 18 पॉईंट असले ते पॉईंट आम्ही त्याचे ऐकले, त्याचे रेजिस्ट्रेशन घेतला आणि त्यांना सगळ्यांनी काय दिसले. दुसरे म्हणटाले एक लेख हे असले ते बायोडायव्हर्सिटीच्या एका हे करून ते लेखाचे प्रश्न आम्ही सॉर्ट आउट केले असतात. त्यांची आणि मागणी आसा जे कन्स्ट्रक्शन जे मेगा प्रोजेक्ट येतले ते 13 मीटर रोडाच्या हेजेर असले जाल्यार ते घेवप ना. जे 6 मिटराचे हेजेर आसा तेजे तेंच्यांनी हे केल्ले आसा. आणि दुसरे म्हणटा ते जे इलिगल जे आमी दिन असतात जे कोणाचे गाडे बिडे घातलेले आसा ते गाड्यांचे तेंच्यांनी एक्शन घेवचे म्हणून सांगला. पूण एक हांव स्थायीक सरपंच असल्या कारणान हांवें कितें म्हटलें जे स्थायीक लोक जे आसा जे आपले पोट भरतात तेंचे गाडे आसून जर स्थायीक लोकांनी घेवन जे आवटसायडरांक कितें आसा जाल्यार स्थायीक लोकांनी ते आपूण घेवन चलोवपाचे. तेजेर सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. मेगा प्रोजेक्टाबद्दल आम्ही आता सध्या काय करू शकना. आम्ही स्टॉप नोटीस काढलेली, आम्ही शोकेस काढलेली. त्यांच्यानी जेन्ना आता कोर्टाक गेले दुसरे कोर्टाक चालू आसा कोर्टाचो कितें रिपोर्ट येतलो तो आम्ही पळयतली. आणि 39A कलमाचेर कितें उलयलें 39 जे त्यांच्यानी जे जे पॉईंट दिला तेका सर्व लोकांचे सहमती आसा. आम्ही जे कितें गव्हर्मेंटान करपाचें आसा आमच्या पंचायतीतर्फे ते आम्ही सगळे तेंका दितले. एक टायम पिरियड कंट्रोल करू शकता. आता 120 दीस जाल्ले आसा म्हणजे 4 महिने ह्या सरकारान लोकांक रस्त्यार बसयल्लेलो आसा. गरमेन जाल्यार आतां पावस चलो आतां गणेश चतुर्थी येवपाची आसा. सो लोकांचो जो पेशन्स आसा तो खंय तरी लिमीट आसता ते खंय तरी स्टॉप जाता. म्हणजे त्या लिमिटा भायर पेशन्स आनी तेंचे कडेन ना तो. सो हेजे कितें फुडें जे जातले ते हांव चडशे म्हाज्या हातीन जितले कंट्रोल जाता तितले करूं शकतलो. पण जो एंगर आसा एकट्याचो एंगर आसता तो त्या भायर
म्हाजे कडेन कॅपेसिटी नासची ना ती कंट्रोल करपा खातीर. सो सरकाराक एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता की त्यांनी लोकांक समजून त्यांची मागणी आसा ती मागणी त्यांची पूर्ण करूंक जाय. हो खंय तरी तुमचे कडेन जो रुल्स आसा ते रुल्स वापरून लॉ वापरून हे त्यांचे स्टॉप काम करूंक जाय. जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन जी पावर आसा जावं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक पावर आसा ते पावर यूज करून हे कन्स्ट्रक्शन खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय. बिकॉज जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा जे गांव आमचो काबार करता ते हे लोक सोसून घेवचे ना. मातशें समजून आमी ह्या फुडें डायरेक्ट आव्हान दिना की आमकां 10 दिसांनी स्टॉप नोटीस दिना जाल्यार आमी सगळो गांव हायवेक बसतले, हायवे आडयतले विथ लिगल पोलिसीक इन्फॉर्म करतले, मामलेदाराक इन्फॉर्म करून बसतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा सांजे वेळार वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसात पणजे कॅसिनो लागसार एका टेम्पोचेर झाडाचो खांदो मोडून पडलो. हाका लागून पणजेत कांय वेळा खातीर येरादारीचेर परिणाम जालो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पणजेच्या उजो पावलपी दळान धांव मारून झाडाचो खांदो कातरून कुशीक काडलो आनी रस्तो मेकळो केलो. कलम 39A रस्तो रुंदीकरण तशेंच मेगा प्रकल्पांक कुडतरेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केला. आमकां खंयचोच प्रकल्प नाका, प्रकल्प हाडपाकूय दिवचे ना आनी स्पश्ट भुमिका लोकांनी ग्रामसभेत घेतल्या. पळयात पुराय बातमी. टोटल पोलिटिशन कितें जाता तें जालें पूण हें कोणी कडेन कोणी तेंय जायना तुमकडेन तोही भाव तुमकां वोट केलो तो पत्राचेर वोट करता तुमकां उदका तो पयले बरे ट्रेन तुमकां उदक तुमचें उलोयलें आदितलें जाता हें येतलें उदक म्हणटा कोणूच दिसना फकत काडपाचें दिता हें वयतो म्हणजे हें गाडी. कुडतरेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी रस्तो रुंदीकरण कलम 39A तशेंच मेगा प्रकल्पाक विरोध केला. आमचो गांव ग्रीन हब आणि फुडारा खातीर त्याची राखण करप गरजेचें आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. आमकां खंयचोच प्रकल्प नाका आनी प्रकल्प हाडपाकूय दिवचे ना अशी स्पश्ट भुमिका लोकांनी ग्रामसभेत घेतल्या. ज्या प्रकल्पांक आदी मान्यताय दिल्या ती रद्द करात नाजाल्यार पंचायतीचें कामकाज चलपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी ग्रामसभेत लोकांनी दिल्या. मजगतीं राजकी फायद्या खातीर आपणे खंयचोच प्रकल्प हाडलेलो ना. विरोधक आपल्याक विनाकारण प्रकल्पा कडेन जोडटात अशें कुडतरेचो आमदार रेजिनाल्ड सांगता. आपणे खंयच्याच प्रकल्पाक तेंको दिवंक ना. कुडतरेच्या जनतेक हें खबर आसा अशें आमदार रेजिनाल्ड सांगता. पळयात. आज ते इश्यू आहले मेन म्हणले 4 इश्यू आहले. एक म्हणलो डिस्कशन ऑन ऑल द वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आमगेले कुडतरी विलेज पंचायत ज्युरिडिक्शनाक येताय तेंचेर डिस्कशन मागलेलें आमी. दुसरो पॉयंट आमी मागलेलो तो जे विलेजीन रस्ते आहाय ते विदाउट रिजन बेश्टे वायड करपा न्हू. कित्याक ते तर वायड केले फाल्यां तिंगा प्रोजेक्ट येवपा बऱ्या पडटा. तिसरो 39A आमी पंचायताक डिमांड केला तो ऑपोजीट. आनी चवथो पॉयंट अबाउट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर ऑल लोकल यूथ. प्रोजेक्टर येताय विदाउट प्रॉपर कन्सल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस विलेज लोकां कडेन इच्छा नासतना. सो आमी पंचायताक सांगून कासार जाले. आतां आमी ताका एक डेडलायन दिल्या. हे प्रोजेक्टर बंद जायना फुल्ली जाल्यार 15 ऑगस्ट जर देखून तर जायना जाल्यार आमी हे पंचायता देरा बसून हे पंचायत म्हणटा ती चलोवपा दिवपा नाय अनलेस द डिमांड ऑफ द विलेजर्स इज एक्सेप्टेड. कित्याक इतलो लोक जाणटो नेणटो आमी ते कोर्टान भोंवन आमी जाले बेजार येयला. सो लोकांनी त्रास काडपाचे आनी हेणी प्रोजेक्ट पास करपाचे. ओके नाव दुसरो पॉयंट रोडा बद्दल म्हणटा ऑलरेडी दे वेगळेट दे वेर नॉट रिक्वायर्ड रोडाचो वीट व्हरपा नाय. आणि तिसरो 39A पंचायतान ऑलरेडी बरयलो म्हूण सांगिल्लें तेणी दॅट ते ऑपोजींग टू दॅट. हे प्रपोजल आहा की हे सगळे समज ताऱ्या घालपाचे जाल्यार आमी ही पण अमेंडमेंट टू TCP एक्ट हाडून हाय 16B पयले 17 टू 39A स्क्रॅप जातले कोटा आहा सद्याक. बट हे सगळे ताऱ्या घातले जाल्यार वी नीड टू प्रपोज टू हॅव अ न्यू रिजनल प्लॅन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा स्पेशली टू विलेज लायक कुडतरी. कित्याक आमगे कुडतरी म्हणटा सारकें ग्रीन एरिया आनी समज पाड घायली आनी कोणा एकल्याक आमगे गांवकारां नाका की ही आमगे विलेज पाड घायलोली. सो द प्रपोजल हॅज टू बी सरकारा कडेन पंचायताकूय बरयतले
the new regional plan has to be planned for our village. सो ग्रामसभा कितें जालां म्हणजे कुट्टकारांनी आपणागे जायते भाशेन म्हणजे लॉट ऑफ इश्यू हे हाडले तुगेले. एक तर आपणागे लायक सम म्हणजे गांवांत तिना वयर प्रोजेक्ट येवपा येना, बांदपा येना. मागीर रोड आमचो तेणे 20 मिनीट हें केला एप्रूव केलो आहा तो रोड हें करपाचो. प्लस तुगेले म्हणजे लोक कमी लोकांक काम ना तुगेले त्या लोकांक काम मेळपा खातीर आनीक डिफरंट टायप ते मायणा एक मेगा प्रोजेक्ट आहा तेजो स्वताच तेगे डिमांड आहा ती पोत्री काडची ते स्क्रॅप करचे म्हणून. आनी ते स्क्रॅप करपाक आमगे पंचायतीचो फूल हें तुगे स्क्रॅप करचे म्हणून तुगेले. प्लस आमचो गांवचो MLA तेणे पसून आपणाक ओपन सांगला जसो लोक आहा जसो आपण आहा तुमकां नाका आपणा नाका स्क्रॅप करचे म्हणून तुगेले. हेचेर ते लोक म्हणटाय ते हें नाका म्हणटाय. आनी आमी ऑलरेडी कितें जालें तुगेलें आमी ऑल डिपार्टमेंट आमी ते बरयलां. PW बरयलां, मागीर तुगेले CM बरयलां, मागीर तुगेलो टावन एंड कंट्री बरयलां, मागीर तुगेले MLA बरयलां. आनी जेन्ना आमी हें लेटर बरयता कितें जालां MLAन बी आपणा खातीर CM बरयलां सगळें ते लायक सम डिपार्टमेंट धाडपाक तेणे तुगे धाडलां. इलेक्शन बगले पावला 5 वर्स एक इश्यू नासलो. आमी प्रोजेक्ट कितले गांव हाडले आनी कितले गांव हाडले सगळें खबर आहा. हांवें केन्ना प्रोजेक्ट म्हणटा प्रपोज केला नाय न्हू ते कोणा हाडूंक लायलो ना. बट उलयता दिशाभूल करपाक इट इज नॉट करेक्ट. सो आय हॅव नेवर सपोर्टेड नॉर वील आय एवर सपोर्ट एनी प्रोजेक्ट. आनी कसलो इंट्रस्ट ना म्हणजे खंय एलिगेशन आसपाना हांवें कोणाक कितें गेल म्हूण पासून एलिगेशन आसपाना. कित्याक हांव आमदार जाल्यार 20 वर्स इज द 20th year आनी नांव पेटयकून घार वचपाना म्हाका. सो हांव कोणाकूच कितें जर तर उलयता काल कोण कितें उलयताय काल एकल्यान कितें म्हणलें वाटेर हांव एकूच सांगता आमगे शेपायन पायन कांयच येयलो ना आनी आतां आमचो नांव पेटयकून वचपा नाका. कितें आहा तें हांवें सोल्युशन देखून दिया म्हणलां. लेट अस गिव अ सोल्युशन हाव टू गो अहेड एंड वॉट टू डू. देर नो प्रॉब्लम. लोकां कन्फ्यूज करप सारकें न्ही. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार. गोंयच्या नागरिकांनी ड्रग्स व्यसनाच्या घडणुकांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांक दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. अशा व्यक्तींक ख्यास्त दिवचे बदला पुनर्वसन सुविधा दितले अशें आश्वासन दिलां. गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर नागरीक आनी सरकाराचे जोड यत्न गरजेचे आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. नशामुक्त युवा फॉर विकसीत भारत मोहिमेच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले. विकसित भारत जर घडोवपाक जाय आसत जाल्यार नशामुक्त युवा हो आसप हो गरजेचो आसा. आनी त्या खातीर माय भारत हे पयलींचे निर्विवाह केंद्र हाणें इनिशिएटीव घेवन आज देशांतले जवळपास म्हणजे एक कोटीच्या पेक्षा चड युवक वर्च्युअली लायव्ह एका जाग्याचेर बसून हो कार्यक्रम अटेंड करताले. एखादो तरणाटो फर्स्ट ओन्ली फर्स्ट ज्याने म्हणटा तशें एकदाच फक्त ताका ड्रग्स घेवपा खातीर इन्सिस्ट करता आनी ड्रग्स ताका कंप्लिटली गिळटा हे पद्दतीन आमी पळयलें. आनी एका तितून ही आयुश्यभरांतली ताका पश्चाताप करचो पडटा. एकदा घेतलेले ड्रग्स हे ताज्या फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ हाजेर कशा परिणाम करता, ताज्या फॅमिलीचेर ताज्या करियराचेर आनी भुरग्यां स्वप्नांचेर कसो परिणाम करता ह्या बद्दल आमी पळयलें. आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांच्या मदीं अवेरनेस करपा खातीर आनी सगळे जाण हे नशे पासून पयस रावपा खातीर म्हाका दिसता कार्यक्रम सुरू जावचे शपथूय घेतल्या. आनी पुराय ह्या सगळ्या युवकांनी म्हणजेच आपूण ड्रग्स एका केन्नाच हात लावचो ना आनी दुसरो जर ड्रग्स घेता आसत जाल्यार ताका ड्रग्सा पासून आपूण परावृत्त कसो करतलो. यूथ हे नशेच्या आहारी वता, यूथ हे ड्रग्साच्या आहारी वता. ड्रग्स मेळटा आसतना तो दिता आसतना जे फ्रेंड्स किंवा ड्रग डीलर्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिता जेणे करून मागीर एकदा ताका ताची लत लागली काय तो आपुणूच तेच ड्रग्स करपा खातीर चोरी आसतली, खून आसतले, लुटमार आसतली ह्या सगळ्यो गजाली. दीस इज नॉट आमी ताका म्हणटा की
की कोणाकूय पळयता आसतना खंय खरें काय म्हणून आमी सातत्यान म्हणटा की फक्त विकसीत भारत न्ही तर विकसीत युवा जालो जाल्यार विकसीत भारत जावपाक शकतलो आनी हो विकसीत भारत घडोवपा खातीर दशावंत युवक आसप हो गरजेचो आसा. हांव अपेल करता गोंयच्या तरणाट्यांक तुमकां दिसता आसत की एखादो भुरगो ड्रग्स घेता जाल्यार तुमी ताचें नांव हें आमच्या कन्सर्न म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा सोशल डिपार्टमेंट हाचे कडेन कळयात. कन्सर्न हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट हाच्या कडेन कळयात. ताका आमी भायर काडपाचो प्रयत्न करूंक शकता. आमी ताका भितर उडोवपाचो प्रयत्न न्ही. ताका ह्या एडिक्टेड जाल्लो आसा त्या युथाक ताका ह्या एडिक्शन सेंटरांत घालून ताका एक बरो तरणाटो बरो यूथ करपा खातीर आमी सगळे तरणी मेळून प्रयत्न करूं. आनी हे एफर्ट्स फक्त सरकार एकटे करून जावचो ना. गोंयांतले सगळे तरणाटे ह्या कामाक जर आमी बरोबर आयले आसत ज्या पद्दतीन तुमी पथनाट्यात पळयलें चलात बरोबर आहे नशामुक्त युवा आणि नशामुक्त गोवा करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ हो खूब महत्वाचो आसा. बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन धाड घालून ओडिसाच्या दोगा रहिवाशांक अटक केली. पुलिशेन होणा पिसुर्ले आयडीसी बायपास रस्त्या लागसार ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 5 लाख रुपयांचो 5 किलो गांजा जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मडगाव पुलिशेन नावेली धाड घालून म्हापशेच्या एका रहिवाशाक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 4 लाख रुपयांचो 4 किलो गांजा जप्त केला. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पन्नास वर्सां परस चड वर्सां पत्रकारितेत काम केल्ल्या पत्रकारांक निवृत्ती वेतन मेळटलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ग्रामीण पत्रकार स्नेह मेळाव्याक सांगलें. सोशल मिडियाचेर येवपी गजाली सगळ्यो खऱ्यो नासता. देखून पत्रकारांनी लोकां मेरेन खरी बातमी पावोवपाची गरज आसा. विकसीत 2027 गोंय घडोवपा खातीर पत्रकारितेची भुमिका म्हत्वाची आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पत्रकारिता करता ज्या क्षेत्रांत आसा बट ताका आमी पत्रकार म्हणटा बट तरी सुद्दां सरकार दरबारी तेजी नोंदच ना. हो सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो. आनी मागीर आमी म्हणटा तशें शहरी पत्रकार आनी ग्रामीण पत्रकार हाज्या मदलो डिफरन्स आनी हे ते आमी आमचे दत्ताराम चिमुलकर बाकी रविराज हांच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन पयल्यान पयलीं ताका रिकॉग्निशन दिवपाचें काम जें आसा पयलीं सरकार दरबारी तें केलें. आनी जेका लागून पेडण्या पासून काणकोण पत्रकारितेर आसलेले 20 आनी 25 वर्सां जे पत्रकारिता करताले ताका एक रिकॉग्निशन मेळपाचें काम जें आसा हें म्हज्या टेन्युअरांत जालें. हें म्हज्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा आनी नक्कीच हांव म्हणटलो म्हणजे ती गजाल फायद्याची आहा म्हणण्या पेक्षा एखाद्याक रिकॉग्निशन दिवप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें. नाल्यार करीत आसा पत्रकारिता. हांव थोड्या जाणांक हांव स्वता 30 वर्सां वळखता जेंची हांव पत्रकारिता पळयतां जेंची हांव वाचतां. ओके. आनी जेन्ना विचारता जेन्ना म्हाका हांव आमदार जालो किंवा मुख्यमंत्री जालो तेन्ना जर विचारपाक गेलो आसत जाल्यार खरोखरूच म्हणजे नो डावट म्हणजे आर्थीक परिस्थिती एक बाजू जाली बट गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन ही तेजी दुसरी बाजू आशिल्ली. म्हणून रिकॉग्निशन जालो आनी उदय सामंतान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी बाकी पत्रकारितांक ज्यो फॅसिलिटीज दिताल्यो म्हणजे त्यो फॅसिलिटीज ग्रामीण पत्रकारांक केन्ना मेळत नाशिल्ले. म्हणून 3 डिमांड आशिल्ले. एक पयल्यान पयली पेन्शन इज फर्स्ट आनी ती पेन्शन ग्रामीण पत्रकारांक मेळपाक जाय आशिल्ली. लायक गुजचे पत्रकार जे आसा त्यांच्याच सारकेली. ताच्या खातीर सर्टन क्रायटेरियाज जे पत्रकारितेत आसपाक जाय जे गुज हातूंतल्यान आसा ते फायनलायज केल्या आनी आमी तांकां पेन्शन दिवपाची सुरवात केल्या. 100% म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या उपरांत आमी अर्ज घेवपा खातीर सुरवात करतले. म्हाजेच बरें बरया बीन अशें सांगना खरें तें बरयात. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा बरें म्हणण्या पेक्षा खरें तें बरयात. आनी खरें बरोवपाची जी आहा पळय न्ही ही नितांत गरज आसा. कारण थोडे कडेन जर आमी आज सोशल मिडियाचो जमानो आसा आज डिजिटल मिडियाचो जमानो आसा आनी कितेंय जर बातमी आयली जाल्यार लोकांक ती एकदां खरी दिसता. त्या खातीर डिजिटल मिडियाचेर किंवा हेजेर घालता आसतना खरी न्यूज लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. आनी दुसरें हांव तुमकां जें आव्हान करता कारण तुमी पळयलां आसतलें
की आज म्हणजे या झेन झीच्या जमान्यात आमी बरेचशे फावटी की नाका जाल्ली मॅसेज घेवन ही फुडली पिढी फुडें वचपाक लागलेली आसा. जशें काम तांच्या पॅरंट्साचें आसा, तांच्या टिचर्सांचें आसा, तशें काम हेजें सामाजीक कर्तृत्व किंवा सामाजीक देण म्हणून आमचेय सगळ्यांचें आसा. त्या खातीर हांकां गायड करपाचें किंवा तांकां प्रॉपर वेन वचपाचें. एखाद्यान कोणी तरी कितें तरी रॉंग स्टेटमेंट दिलो म्हणून तो आमी हायलायट केलो म्हणून जावचो ना. गुजरात नोंदणी आशिल्ली खाजगी गाडी हडफडेच्या लेमन ट्री हॉटेला लागसार बेकायदेशीर रितीन पर्यटकांचे भाडे मारतना दिसून आयली अशी कागाळ थळाव्या टॅक्सीकारांनी केल्या. खाजगी गाडयेचो अनधिकृत वापर केल्ल्यान कारवाय करची अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या. पळयात. आयज आमी लेमन ट्री आरपोरा मायनाथ भाटीर जे आमचे हॉटेल सिट्युएटेड आहा थंयसर आमी लोकल टॅक्सीचो बिझनस करता. थंयसर ओपन राजू चव्हाण म्हणून तेका खंय ट्रॅव्हल एजंट बिझनस दिता. ह्या ट्रॅव्हल एजंटा कडेन आमी पयलें उलयल्लेले आनी त्या ट्रॅव्हल एजंटान ताका सांगलेलें त्या राजूक की कितें आहा ट्रान्सपोर्ट तो तेणेन आमकां लोकलांक हॉटेलाच्या फुडल्यान जे आहा तांकां दिवचो म्हणून. तरी पण हो ट्रान्सपोर्ट घेता आनी भायल्यो भायल्यो पयशिल्यो गाडयो धाडटा ज्यो आमच्या गांवांतल्यो न्हू, गांवां भायल्यो. आनी येयना फुडें जेन्ना आमी ताका एकदां दोनदां न्हू जायते फारां जेन्ना एक सपोज एक 10 फारां जरी ताका आमी इन्फॉर्म केलें तरी वाजोवन जेन्ना आमी तेची गाडी हाडयली आनी ताका सांगलें बाबा हांगा तुका आमी बिझनस करून दिवचे ना, जो कितें ट्रान्सपोर्ट घेतला तो आमकां लोकलांक दिवचो. तरी पण तो आपले कितें ते कंटिन्यू दवरले तेणी. ताका लागून आयज आमी तेची गाडी स्टॉप केली आनी ताका सांगलें आमी थंयसर ताका बिझनस करून दिवचे ना. हे आयकना फुडें जेन्ना जे ड्रायव्हरान ताका इन्फॉर्म केलें तेणी हॉटेलांतल्या कस्टमरांक भायर आपयली आनी जेन्ना वाटेक चलता कस्टमर तो आपली प्रायव्हेट गाडी घेवन GJ01HX6509 ही गुजरात रजिस्ट्रेशन गाडी, गोंयची सुद्दां न्हू, गुजरात बेस्ड गाडी ही हाडून हेणी कस्टमरांक बसोवन गेलो फुडें. आनी जेन्ना आमी ताका स्टॉप केलो फुडें वचून तेन्ना तो सांगूंक लागलो की कस्टमराक आपूण कोहोय व्हरोंक शकता. आनी आमच्या कडेन आर्ग्युमेंट स्टार्ट केलो तेणी. आर्ग्युमेंट जायना फुडें आमी पुलिशेक फोन मारलो आनी अंजुना पुलीस स्टेशनारसून पुलीस येयले आनी ती गाडी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार घेतली. पुलीस स्टेशनार घेयना फुडें आमकां कळोन येयलें की गाडी टोटली इल्लिगल. जेन्ना साहेबान ताका विचारलें की गाडयेचे कितें डॉक्युमेंट प्रेजेंट करपा खातीर, हे गाडयेचो एकूय डॉक्युमेंट ना आनी असली गाडी गोंयांत ट्युरिस्टाक भोंवडपा खातीर यूज जाता. आनी दुसरे सुवातीर ही गाडयेन आतां कांयच इन्शुरन्स कांयच ना, एक डॉक्युमेंट तेजे कडेन प्रोड्यूस करूंक जायना. हेचेर कितें आहा, असल्यो गाडयो जर चल्ल्यो गोंयांत जाल्यार फाल्यां ट्युरिस्टाची सेफ्टी कितें? जर एक्सिडंट जालो आनी व्हडलें जर कितें जालें सुद्दां कांड जाल्यार हे बश्टे व्हडलें कांड जातलें. हे गव्हर्मेंटान पळोवन घेवचें आनी हेचेर जाता तशी कारवाई करची आनी हेका हो जो ऑपरेट करता असलो बिझनस करता तेचेर एक्शन घेवची. आयज जी पळय ही गाडी आहा ही गुजरात रजिस्टर्ड आहा आनी कोण तरी हे येवन आउटसायडर येवन ह्यो बिझनस व्यवसाय करता. आयज जो टॅक्सीचो व्यवसाय आहा तो आयज गोंयकाराचो आनी बहुजन समाजाचो. हो व्यवसाय आमच्या हातीन उरोवंक जावन आमी खूब वर्सां जाली वॉयस रेस करीत आसता आमचो. बट आतां हो कोणाच्या आशिर्वादान हे भायल्यो गाडी चलता ते आमकां कळना आनी फाल्यां जर कितें इन्सिडंट जालें जाल्यार नीज गोंयकार टॅक्सीकाराचेर येता. सो आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनूय बरयला आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय तांकां सीसी केल्या की हे गाडयेचेर एक्शन घेवपाचें म्हणून. आनी जे असले कितें चलता तेजेर सरकारान गव्हर्मेंट मशिनरीन क्रॅकडावन करपाचें. आयज विशय जो आहा आयज हो टॅक्सी व्यवसायाचो आहा जे करून जे ट्युरिझम गोंयांत वाडले, जी हॉटेलां गोंयांत येयली, हेचो फायदो आमकां नीज गोंयकारांक आनी बहुजन समाजाक आनी टॅक्सीकारांक जावंक जाय. इतकोच आमचो हेतू आसलो. ताका लागून आयज ही कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनान केल्ली. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह.
दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीस